आयतारा दूधसागर जीप टूर असोसिएशनाची बसका जाली. हे बसकेक दूधसागर जीप टूर असोसिएशनाच्या वेबसायटीचो गैरवापर जाल्ल्याचो दावो दूधसागर जीप टूर समितीन केला. सुमार 8 कोटी रुपयांचो गैरवापर जाला अशें समितीचें म्हणणे. देखून मुख्यमंत्र्यांनी ह्या घडणुकेची सखोल चौकशी करची आनी दूधसागर धबधब्याचेर आशिल्लो जीटीडीसीचो कावंटर बेगोबेग काडून उडोवचो अशी मागणी दूधसागर जीप टूर समितीन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे कडेन केली. जी वेबसायट आसा जे फाटले आमचे कमिटी मेंबर्स तांकां जो सर्वीस प्रोवायडर म्हणून तेजे विश्वासाचेर तेंच्यांनी जी सर्वीस प्रोवायडराक तेंच्यांनी वेबसायट दिल्ली डोमेन सकट आमची ती ते सर्वीस प्रोवायडरान तेजे मिसयूज केल्ली आसा. कित्याक तो डायरेक्ट तो जीटीडीसीन गेलो, तेणें एग्रीमेंट केलो आनी तेजे नंतर एग्रीमेंट केले नंतर आमचे मेंबर्सांक तेंच्यांनी हांगा विदावट कांयच इंटिमेशन कांय दिनासतना एक MOU तयार केलो आनी तेंची एक A4 पेपराचेर तेंगेली सायन घेतली आनी ते तेका MOU एटॅच केले. A4 म्हणजे सादी पेपराचेर. सादी पेपराचेर. ओके. आनी बाकीचे तेका जॉयन करून लायले ते लिगल डॉक्युमेंट आशिल्ले. सगळे लिगल डॉक्युमेंट आसलेले आनी तेजेर आमगेलो जो एक्स प्रेसिडेंट बाबू खांडेकर आसा तेणें तेजेर एकट्यानूच सायन केलेली आसा आनी तेणें आतां ह्या जनरल बॉडीक तेणें तेजी जे कितें हें आसलेलें जे कितें प्रॉब्लेम तो तेणें सविस्तर इन रायटींग दिल्लो आसा. आतां तुमची मागणी कितें आसा? आमची एकूच मागणी आसा आनी इन्क्लुडींग आमचे सगळे 431 जे ओनर आसा तेंची एकूच मागणी आसा. जो जीटीडीसी कावंटर आसा तेका ठाम विरोध आसा आनी आमी आमदाराचे प्रॉपर चॅनल आमी माननीय मुख्यमंत्री तेजे कडेन आमी मिटींग केलेली आसा. माननीय मुख्यमंत्र्यान आमकां एक आश्वासन दिलां आनी उतर दिलां की आपूण सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक घेवन आमकां इन्क्लुडींग आमकां घेवन एक मिटींग अरेंज करता अशें म्हणून आमकां माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आसा आनी आमकां तेजेर पूर्ण विश्वास आसा खंय तरी एक तोडगे येतलो. कित्याक आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक फक्त एक नजरे हाडला कितें म्हणून की 2 ऑक्टोबराच्या जो सिजन आमचो चालू जावचे पयलींच ती मातशी मिटींग अरेंज कर. कित्याक जेणे करून आमगे लोक मातशे तितल्यान मातशे भायर सुटतले. आमी 3 पॉयंट मागलेले. 3 पॉयंटाचे तेणें आन्सर दिला नो सच इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एज पर ऑफिस रिपोर्ट. म्हळ्यार हे डिपार्टमेंट सांगता एक जालें कळ्ळो. हो जीटीडीसीचो जो एग्रीमेंट आसा पळय तितून भितर जीटीडीसीन पयशे कितले पावले आयज पर्यंत 3/1/2024 ते टील डेट म्हणटा कितली पावल्या 34,30,440 रुपया. आयज इतलेच पयशे जीटीडीसीन पावता. जमा कितले जाल्ले? आतां जमा जालें तें पळय हे 8 कोटीचो सुमार हितून हें आसा 8 कोटी. कळ्ळो तुका? मध्यंतरी हे मदले पयशे गेले खंय? गेले आतां पळय GST म्हणटा आनी तुमकां आनीक नजरे हाडटा. आमी कुळ्या गांवांत आसा जे जाग्यार आज दूधसागर जीप टूर असोसिएशन यांची जनरल बॉडी मिटींग आसली आनी त्या मिटिंगेन आज म्हत्वाचेर भुमिका जाल्या, म्हत्वाच्या ठरावाचेर ठराव घेतलेलो आसा की जी सरकारान तेंची वेबसायट घेतलेली आसा सर्वीस प्रोवायडर जो कोण नेमला आनी जीटीडीसी अंतर तेंची वेबसायट आसली ती तेंच्यांनी घेतल्या. ती वेबसायट तेंच्यांनी आमकां परत दिवची. आमी तेजेर रिसर कितें आहा तेजो जो गव्हर्मेंटाक कितें भरपाचो तो आमी कर भरता. विनाकारण 257 रुपया घेता. तेजी 50 रुपयाचो हिशोब मेळटा, बाकीचो हिशोब मेळना अशें अध्यक्षान सांगलें आनी जनरल बॉडी ह्या विशयाचेर बरीच घातलेली आसा. दुसरी म्हणल्यार जो हांगा तेंच्यांनी मागणी आसा की 2 ऑक्टोबराक ते चालू करपाची अशी तेंची मागणी आसा. पूण त्या संदर्भात जो रस्तो बी कितें आतां पयलीं चालू करया आनी मागीर रस्त्याची बी काम करया अशें तेंच्यांनी हांगा जनरल बॉडी मिटींग ठरयलें आसा. आनी जे कोणी हें केलां जी सर्वीस प्रोवायडर जो कोणी नेमलेला तेजी जी वेबसायट कोणी घेतल्या तेंचेर सकयल चौकशी मुख्यमंत्र्यान करची आनी आमकां न्याय दिवचो हे अध्यक्षान सांगलें आसा. गोमंतक TV खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर.